एक डायमंड कलेक्टर जो एक मनीस जो डायमंड कलेक्ट करता तो एक तरेचो डायमंड सोदतालो आनी शारांत ती खबर पावली आनी एक शॉपकीपर डायमंड विकता तो ताणें ताची खबर आयकली आनी ताणें ताका आपल्याच्या शॉपार आपयलो डायमंड घेवपाक. ताणें म्हणलें तुका जो डायमंड तूं सोदता तो म्हजे लागीं आसा. आनी हो डायमंड कलेक्टर वता आनी जेन्ना हो शॉपान येता शॉपकीपर आपल्या सेल्समॅनाक सांगता हो एक व्हड मनीस जायते डायमंड तो कलेक्ट करता आनी हाका हो डायमंड विकूंक तुवें प्रयत्न करूंक जाय. आनी हो सेल्समॅन वता आनी त्या डायमंड कलेक्टरा लागीं म्हणटा आनी ते डायमंड तो ताका डिस्क्रायब करता आनी ताका बरे करून दाखयता. पूण हें आयकून डायमंड कलेक्टर म्हणटा हो तो डायमंड न्हू म्हाका जाय तो आनी तो चलोंक लागता. हें पळोवन ओनर जो आसा जाणें जाका आपयल्लो तो धांवून वता आनी त्या डायमंड कलेक्टराक म्हणटा मातसो आनीक एक चान्स दी म्हाका, आपूण तुका डायमंड होच तो तुका जाय तो. आनी हो डायमंडाचो जो ओनर आसा तो त्या डायमंड कलेक्टराक आनीक एकदां तो जावन ताका डायमंडाची विशीं सांगता आनी थोडेच वेळान हो डायमंड कलेक्टर तो डायमंड घेवन परत वता. आनी वेताना न्हू हो त्या ओनरा लागीं विचारता तुजे सेल्समॅनान जेन्ना तुवें म्हाका सांगलोलें तेन्ना म्हाका कांयच दिसूंक ना हो डायमंड घेवंक, पूण जेन्ना तुवें सांगलें तेन्ना हांवें रोखडोच हो डायमंड घेतलो. कित्याक काय? आनी हो सेल्समॅन ओनर म्हणटा तो म्हजो बरो सेल्समॅन आनी ताका डायमंडाची सगळी खबर आसा, पूण म्हाका तितली खबर ना. पूण म्हजें आनी ताच्या मदीं डिफरन्स म्हणल्यार ताका डायमंडाची खबर आसा पूण ताका म्हजे भशेन ताका डायमंडाचो मोग ना.